वो क्वेश्चन अवर आसा. क्वेश्चन दिल्ल्या प्रश्नाचेर आसता. 2000तली 100तली गजाल गेल्या 7 वर्सां हो ह्या सायडीक आशिल्लो तेन्ना इन्क्वायरी जावन ना पळय जर जाल्यार आतां ती आयली जाल्यार ती आमकां कमीत कमी 7 दीस दिवंक जाय न्हय उत्तर दिवपाक. 7 वर्सां जालीं मरे. Speaker sir, let me say what I have to say. Speaker, let me speak. Speaker sir, let me speak. Speaker sir, let me speak. तोय एश आसतना जाय तो उलयला ते देश पावतरी रॉंग उलयला. This is not a debate hour. This is not a debate hour. I'm just saying, Speaker sir, if he is also making allegations, I am making allegation on him, Speaker sir. Kiran Kandolkar. Speaker sir, जो नरेश चव्हाण प्रश्न काढलेलो आहा त्याच्या संदर्भानूच आहा. ह्या मामलेदाराच्यो खूबश्यो गजाली आम्ही ऐकलेल्यो आहा. लोकांनी म्हजे कडेन येवन कंप्लेंट केल्ली आहा. तेन्ना मिनिस्टरान उत्तर दिल्लें आहा की ताजेर इन्क्वायरी बसयल्या आनी इन्क्वायरी जातली. म्हाका मिनिस्टरान सांगचें इन्क्वायरी ताजी कोण करता आनी कितल्या दिसांनी इन्क्वायरी सोंपतली. कसं इन्क्वायरी कलेक्टर करता आणि कलेक्टरसून रिपोर्ट येयले की सगळे कारवाई जातली. स्पीकर सर, तेका पयलो सस्पेंड करचो आनी मागीर इन्क्वायरी करची. बरी जर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी लोकांक जर आमी न्याय दिवपाक जाय जाल्यार तेका पयलो सस्पेंड करचो आनी मागीरच इन्क्वायरी करची. प्रश्न क्रमांक 3 श्री Alex Reginald. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 3A. Speaker sir, answer as per circumscribe. Speaker sir, the answer is given that there were 2 tenders. Tenders were by e-tenders. First question I would like to ask the honorable, I would like to ask the government whether who was the final agency that was given the work and whether this agency is listed in the empaneled list of the Goa Tourism Department. Speaker sir, answer हांवें दिल्लो आसा आनी ऑनरेबल मेंबराकूय खबर आसा की तांकां जाय जाल्यार हांव परत याद करता की विन्सन ग्राफीक मेसेज विन्सन ग्राफीक हेका हें टेंडर केल्लें आसा आनी तेच्या फुडलो आन्सर सांगता की हें जें ई टेंडर केल्लें हे ई टेंडर ग्लोबल आमी ई टेंडर केल्लें आनी गोंयचे तशेंच मुंबयचो पेपर इकनॉमीक टायम्स हेजेरूय एडवर्टायज केल्लें आनी हें जें टेंडर आसा हें टेंडर एम्पॅनल एजन्सी पुरतें मर्यादीत नासलें तर कोणाच्यान घालूं येतालें तुज्यानूय घालूं येतालें म्हाज्यानूय घालूं येतालें कोणानूय घालूं येतालें. Speaker sir, I have asked him one question, whether he was on the list or not. Just answer the question. लिस्ट म्हटल्यार Whether this agency was on the empaneled list of the GTDC of the tourism department or not. तो प्रश्न देना मरे जेन्ना ही टेंडर केला सगळ्यांक जेन्ना ग्लोबलायज केला कोणीय घालचें म्हटल्यार तेन्ना प्रश्न देना. It was an open tender. It was an open tender to everyone. Because he can answer that question whether he is there or not. No. If the answer, what I want to ask is, if he is there on the empaneled list. Speaker sir, सर म्हाका दिसता प्रश्न आनी उत्तर सारखे समजून घेवंक जाय. जर ओपन टेंडर आसा जाल्यार एम्पॅनलमेंट आसपाचो संबंध खंय येता. कोणाच्यानूय येवं येता. एवरीवन इज एम्पॅनल्ड. I have question. I have answer. He can answer whether he is there on the list or not. Whether final Vincent Graphics is on the empaneled list or not. No. He is not there. He is not there. Everyone is on the. He is not there. Say he is not there. स्पीकर सर, आमी ज्या प्रश्नाचे आयज डिस्कशन करपाक हांगा उबे रावले, तो उबो रावला, हांव उबो रावला, तेजेच करता. जर तेका आख्खी राटावळी जर आमच्यो एम्पॅनलच्यो आनी टुरिजमच्यो जायो जाल्यार तेणी म्हाका दिसता दुसरो प्रश्न विचारचो आनी त्या प्रमाणे उत्तर दितना तांकां इतकेंच सांगता की हे टेंडर आसा हें ग्लोबल टेंडर आसा आनी हेका लागून खंयचीच एम्पॅनल आमी करूंक ना. ओपन टेंडर असलें. E-tenders. He doesn't want to answer. Actually, he is on the list of empaneled tender. List on the that Vincent Graphics is on the list of empaneled agencies of the tourism department. Not only that, आणि तेक दिवपाक टेंडर करपाचे इतले पैसे मोडले.
ते गरज ना काडले जो तो दिवपाक सोदतालो ते कित्याक अशें म्हणून पडटा कित्याक दोग जाणांनी एप्लाय केला आफ्टर ई टेंडरिंग ऑल्सो ई टेंडरिंग प्रोसेस फकत दोग जाण एप्लाय करतात आनी दोग जाण एप्लाय करतात तेन्ना वाय वेस्ट सो मच मनी ऑफ द पब्लीक यू शुड हॅव गिवन बाय ई पॅनल एम पॅनल लिस्ट ओनली कित्याक अल्टिमेटली तेका गेले लिस्ट स्पीकर सर एका खाज येता एकेकडे आनी खाज येता दुसरे कडेन स्पीकर सर देर आर गायडलायन्स ऑफ टेंडरिंग कोडल प्रोसिजर असता कोडल प्रोसिजरा प्रमाणे कोणाक इच्छा सुद्दां असली अमक्याक दिवंक जाय जाल्यार ताका दिवपाक येना यू हॅव टू टेंडर इट फॉलोईंग थ्रू वेरियस प्रोसेसीस दीस पर्टिक्युलर टेंडर वॉज एन ओपन टेंडर ओपन टू एवरी पर्सन दे शूड कोट फॉर इट इफ दे डोंट कोट दे कॅनॉट कंप्लेन कोणाक दिवपाचें आमी ठरोवंक शकना L1 मेळटलें इफ देर वॉज एन L1 बिलो हिम समवन एल्स ही वूड हॅव गॉट इट Because one last question. There are only 2 agencies that finally there were 7 people who applied and there were only 2 fellows who finally submitted bids. That is why this question arises, not because of anything. In the question of e-tendering, the list is already out with the contractors. This is how they manipulate. All out of the 7 people list if they get, finally the 2 fellows manipulate. Now I want to ask one more question. Finally, how much finally Chief Minister maksada mashe enda adku jata kidan I think I am asking last question. What I am saying is whether if it was paid finally how much was paid because what was quoted and paid I want to know whether there is a difference. That's the last question I asked then somebody has to ask. Nothing has been paid. दिला मार हय अजूनपासून तांच्यांनी बिलां सबमिट केल्या पूण अजून पयशे दिवंक ना Speaker sir, one last question. Submit केल जाल्यार bill submit केल जाल्यार whether it is up to the quoted amount or more. At least that he can tell. Of course, तो quoted amount. Quoted amount. हय quoted amount हा तेजेरीच not I think extra. करतलो आनी तेच दिवपाक आमी जबाबदार. कॉन्ट्री कितें थंय चुकीचें Pacheco. We move to next question. Shri Vijay Sardesai. An unstyled LAQ number 31 today of Mr. Rohan Kaunte reveals that 8 impaneled agencies in A category and 4 in B category were selected by the Tourism Department by issuing an advertisement on 30/7/2010 valid for 3 years. Last session, the Chief Minister has told us that this validity will be till the 31st of March. My question is, what was the reason the government went for this global tender when the best agencies in the country, including Lintas, is there on this empaneled list? Secondly, if there was competition that was being sought, there were only 2 people who competed when there were 8. Why did the government... सर पहिली म्हाका दिसता सभासदांनी संबंध गव्हर्नमेंटाच्या प्रोसिजराचे पयलीं ज्ञान करून घेवंक जाय हे अज्ञान आशिल्ल्या भशेन उलयतात आमी ओपन केली हू हॅज स्टॉप द एम्पॅनल मेंबर्स टू कोट इन दॅट ते लिंटासूय कोट कर म्हणून सांगपाक आनी म्हाका मातसो म्हाका उलोवपाक दी हे सगळे प्रश्न जे येतात ते अज्ञानाच्या आधाराचेर गव्हर्नमेंटाचो प्रोसिजर खबर ना म्हणून उलयतात गव्हर्नमेंटाच्या प्रोसिजरान 2 पद्दतीन वचपाक येता एक तुमी शॉर्ट लिस्टिंग करप प्री क्वॉलिफाय करप आनी मागीर प्री क्वॉलिफायाचेर तांच्या भितरूच प्रायस कोट करपाक लावप अदर वन इज यू कॅन गो फॉर अ टोटली ओपन टेंडर it is always more transparent to go for an open tender. No one has stopped anyone from quoting. So there is a question, why these questions of panel and panel? तुम्ही कोयच्या हाका दिवंक जाय सांगतात ते तरी येवन सांगा आमकां. अरे स्पीकर सर एम्पॅनलमेंट आता स्क्रॅप जालें अशें म्हणून आमी समजूपाचें नेसेसरी गव्हर्नमेंट रिजर्व्स इट्स रायट टू गो फॉर डायरेक्ट ग्लोबल टेंडर इन स्पाइट ऑफ एम्पॅनलमेंट. स्पीकर सर आय वॉन्ट टू नो हाऊ द बेस फिगर वॉज इवॉल्व्ड. How did they come to the $80 लाखाचो बेस फिगर कसो आयलो सर्वे जाल्ली 1 मिनिट हातून अज्ञान काय मरे म्हाका उत्तर दिवपाक दी ते कशे बेस फिगर आहा पळय ती रायट ऑफ इन्फॉर्मेशनाचेर घाल नाजाल्यार विचार हांव फायल हाडून दिवपाक लायता यू गो एंड चॅक दॅट कॅनॉट बी एन्सर्ड हियर. पण एक गजाल सांगूंक सोदता समजा बेस फिगर हायक करून दवरला जाल्यार देर आर एजन्सीज वीच कॅन कोट फॉर लो. वी आर 1 मिनिट जेन्ना तुमी टेंडर फ्लोट करता तेन्ना हे सगळे प्रश्न निरर्थक जाता कारण ज्यो एजन्सी एलिजिबल आसा 7 जाणांनी टेंडरा
हे केल्ले इंट्रस्ट दाखयल्लो तांकां एडवान्स जाय आसले ज्या क्षणाक आमी सांगलें एडवान्स दिवचे ना काम जातकच ऑडिट जातकच पयशे मेळटले त्या क्षणाक काही जाणांक भितर इंट्रस्ट नाशिल्लो किंवा एकट्यान डबल कोट केले ऑलमोस्ट. स्पीकर सर म्हाका दिसता सरकाराची टेंडरींग प्रोसेस जातकच पयशे कितले एकदां टेंडर जालें की कोणाक एजन्सीक समजा कोट करपाचें आसा कमी ताणें येवचें फुडें कमी कोट करचें न्हय आमी ताका दिता. कोणें सांगलां इफ यू नो समवन वॉन्ट इज इंट्रस्टेड आस्क हिम टू फायल हें आनी त्या वेळार म्हाका सांग तो आयलो बाबान ताका दिलें ना म्हणून तर मागीर हांव कारवाई करता. जे कोण आयले तातूंत लोएस्टाकूच मेळटले न्हय. फुडलो प्रश्न श्री कवळेकर. स्पीकर सर, स्टार क्वेश्चन नंबर 4B. स्पीकर सर, क्वेश्चन आसा मोपा एअरपोर्ट विशीं. म्हाका रिप्लाय माननीय मुख्यमंत्र्यान दिले ते प्रमाणे हाजेर आज पर्यंत 33 करोड पयशे गोवा गव्हर्मेंटांनी लँड एक्विशना खातीर दिल्ले आसात. म्हाका एकच पयलो क्वेश्चन जाणून घेवपाचो आसा की हे लँड एक्विशन कंप्लीट जाले उपरांत जेन्ना इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बांदपाचो आसा हाजे खातीर पयशे गोवा गव्हर्मेंट मोडटलो सेंट्रल गव्हर्मेंट काय PPP? ना. म्हणजे जमीन एक्वायर करप हाज्या पलीकडे गोवा गव्हर्मेंटान सद्या तरी पयशे भितर एअरपोर्टाच्या हातून घालपाचे काही एक विचार करून ना. स्पीकर सर, दुसरो एक म्हत्वाचो प्रश्न म्हाका जाणून घेवपाक जाय. हांवें दुसरी विचारलें आसा की डिस्टन्स जे काणकोणा साकून मोपा एअरपोर्टाक कितली डिस्टन्स आसा आनी सर्वसाधारण कितलो टायम लागतलो त्या एअरपोर्टार वचपाक. माननीय मुख्यमंत्र्यान म्हाका रिप्लाय दिल्ली आसा. पूण एकच हांव क्वेश्चन विचारपाचें कारण इतलेंच की जेन्ना मोपा एअरपोर्ट चालू जातलो तेन्ना दाबोळे एअरपोर्ट उरतलो अशें तुमी म्हणलां. पूण हाजी कितें गॅरंटी की जेन्ना इंटरनॅशनल एअरपोर्ट गोंयांत दुसरो चालू जातलो किंवा तो कसल्या प्रायवेट एजन्सी मार्फत तयार जातलो किंवा आनी कितें जातलो पूण तेन्ना आमचो नेवीचो एअरपोर्ट उरतलो अशें तुमी हावजाक गॅरंटी कितें दिवंक शकता? हांव इतल्या खातीर विचारता की सावथाचे लोक जे आसात ते आमकां मुद्दम विचारतात परत परत की तुमकां हावजाक रिप्लाय मेळ्ळी आसा की उरतलो म्हणून पूण कितें गॅरंटी आसा की केन्ना नंतर जाली नंतर जेन्ना येद्या कदाचित बंद जालो तो सावथाच्या लोकांक थंय वचपाक पडटलें काय कितें चालू उरतलो ही कितें गॅरंटी आसा? स्पीकर सर, पयलीं म्हणजे विमान दाबोळी विमानतळ जो आसा पळय तो एअरपोर्ट ऑथॉरिटी चलयता आनी ही केंद्र सरकाराची म्हणजे ताज्याच पक्षाच्या सरकाराचें गव्हर्मेंट आसा आनी तांच्यांनी आमकां आश्वासन दिलां की दाबोळी एअरपोर्ट उरतलो. आतां हांव जर तूं तांचें आश्वासन बरोबर आसा म्हणटा आनी म्हजो एक हॉनरेबल मेंबर मान्य करतले की ते बेठेच आश्वासन दिवचें ना तितलें तरी गॅरंटी आहा मरे तर तांचें आश्वासन हांव खरें मानता की आनी तें दवरतले म्हणून. आतां म्हज्या सायडीच्यान म्हाका दिसत धर तूं की केंद्र सरकार आमकां फटयतले जाल्यार मागीर कित्याक उरतलो हाजें कारण ताका सांगता. राव सांगता. एक म्हणजे कित्या खातीर उरतलो ताजें. एक दाबोळीच्या एअरपोर्ट टर्मिनल एक्सटेंशन जें आसा पळय हो पयली फेज सद्या चालू आसा. ताजेर सादारण 500-550 कोटी रुपया केंद्र सरकाराच्या एअरपोर्ट ऑथॉरिटी तांच्यांनी मोडलेले आसा. ताका फेज 2 आसा, फेज 3 आसा. फेज 2 आनी 3 मेळून शेवटी 11 एप्रन्स म्हणजे ते म्हणजे विमानांत वचपाच्यो एरोब्रीज 11 जातले एकूण. म्हणजे आनीक ताजेर 150-200 कोटी मोडटले. सादारण म्हाका दिसता तो कंप्लीट जाय पर्यंत जुलय ऑगस्टान केन्ना तरी जातलो. पयल्या फेजीन 4 काय 5 आसात आनी 7 आसा पयल्या फेजीन आनी मागीर 4 पयल्या फेजीन 4 परत 4 आनी मागीर 3 अशे 7 जातले. म्हणजे आतां आसा पळय ती इमारत मोडटले ते आनी त्या जाग्यार परत हे करून हाजी एरोब्रीज थंय घालतले. त्या शिवाय त्या सायडीक घालूंक सोदतात. इतलो 800 कोटी रुपया खर्च करतकच राती जेवण जेन्ना आमी करतात पळय खावपाचें तें इल्लेशें उरत धर तूं जाल्यार ताजेर 50 रुपया खर्च म्हणजे हॉटेलान वचून चिकन सुद्दां खायत आनी उरलें जाल्यार बांदून दी म्हणटा घरा व्हरून दवरता फ्रिजान. 800 रुपया खर्च करतकच कारण रस्त्यार मारतले काय कितें. 800 crores म्हणजे कितें तें अशें उडोवपाचें. ताका कितें ऑडिट ना एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक. म्हणजे ते 800 कोटी इन्वेस्टमेंट करता आसतनाच एश्युरन्स गॅरंटी आसा सगळ्यांक की ते इन्वेस्टमेंट फाल्यां आमी ऑपरेट करूंक शकतले. दुसरी गजाल
एअरपोर्ट पोन्नो असल्यामुळे त्या एअरपोर्टाचो खर्च